टॅक्सींक जो मीटर बसयला ताची किंमत बाजारात 1200 रुपया आसा, पूण गोंयान होच मीटर लावपाक टॅक्सीकारां कडल्यान 11,234 रुपया घेतल्यात. गोंयान 35 ते 40 हजार टॅक्सी आसात. एका धपक्यान 40 कोटी रुपया आयले. आता खंय डॅश कॅम आनी पॅनिक बटन ताचे मॉनिटरींग करपा खातीर ऑफिस बीन कांयच ना म्हणून विजय सांगता. ऐकात. दुसरे मुवींग गुदिनान डॅश कॅम हाडटा म्हणून सांगला. फिगर सांगता. डॅश कॅम म्हणल्यार कितें? नवो मिटर. एक मिटर म्हणल्यार एक इलेक्शन करता तो आपल्या खातीर आनी आपले पक्षा खातीर काय कितें तें म्हाका खबर ना. पक्षाक पावता जाल्यार सादें इक्वेशन. मिटर जो लायला ताणी ताजो कॉस्ट कितलो पडटा? नेटाचेर वचून चॅक कर. 1,200 रुपया. गोंयान सेलिंग प्रायस सरकार कसो घेता? 11,234 रुपया. बाय एन्युअल चार्जीस म्हणून 2 वर्साचे टॅक्स लायतात. 4,450 रुपया. कितल्यो टॅक्सी आहा? 35,000 ते 40,000 टॅक्सी आहा. कितले पयशे जाले? एक धपक्याचेर 40 कोटी रुपया. 40 कोटीन ताजें तें इलेक्शन जालें. आतां नवें रेंट कॅब जर घेतली जाल्यार तुवें पयले 2 वर्सांक खंय ती टॅक्सी म्हूण करपाक जाय. 11,234 रुपया मिटराक फारीक करूंक जाय. आनी मागीर रोखडेंच ते काडूं येता आनी मागीर रेंट कॅब कन्वर्ट करूं येता. पूण पयलीं टॅक्सी म्हणून घेवंक जाय. ते 11,000 पयलीं दीच. कळ्ळें तुका न्ही? सो अशें करून आतां ताणें एक पॅनीक बटन म्हणून घाला. पॅनीक बटन म्हळ्यार कितें? कोण चलयेक कितें जालें जाल्यार ताणें भितर पॅनीक बटन. तो पॅनीक बटन कोणें? टॅक्सीवाल्यांक घेवचो पडटलो. कळ्ळें तुका न्ही? ते मॉनिटर कोण करतलो? ऑफिस बिफीस कांय ना. सो हाजो अर्थ कितें? पॅनीक बटन वोंट वर्क. सो आतां लोकां कडेन मागता हांव ह्या इलेक्शनाक तरी पॅनीक बटन दामा.